नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। पेडणेचे आंदोलक टॅक्सीकार मुख्यमंत्र्यांक मेळनासतना गेले परत हेर संघटना सोडून पेडणेतल्या टॅक्सीकारांकडेन उलोवपाक केन्नाय आसा तयार मुख्यमंत्र्यांचें विधान। सेंट फ्रांसिस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो सुरू जातलो 21 नोव्हेंबराक हेच फाटभुंयेर खासा वेबसायट करतले सुरू मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची माहिती। उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर जातली 2 सप्टेंबराक वेंचणूक अर्ज भरपाची 30 ऑगस्ट नोटीस जातली जारी। दिवचलच्या लोकांक तोपी घालपी बायलेच्या साथीदार पुलीस कॉन्स्टेबलाक अटक दिवचल सोडून हेर वाठारांतल्या लोकांकूय बायलेन तोपी घाल्ल्याचे उक्ताडार। पाणेसरी प्रकरणात केल्ले आरोप अमित पालेकारान न्हयकारले नेमांचे उल्लंघन करूंक ना कोर्टाची मान्यताय घेवन गेल्लो परदेशात अमिताचे स्पश्टीकरण। आणि पणजी अष्टमीच्या फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरू लोकांनी केले महानगरपालिके मुखार गर्दी 26 ऑगस्टा सावन फेरयेक जातली सुरवात। आता खबर विस्तारान सेंट फ्रांसिस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जातलो आणि 4 जानेवारी 2025 मेरेन संपन्न जातलो। हे खातीर खासा वेबसायट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। जाल्यार ह्या सुवाळ्या खातीर सुमार 400 कोटी रुपया मेरेन खर्च येतलो तशेंच ह्या सुवाळ्याक खासा पोप साहेबांक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली। We are first time, website portal along with the church, we are launching within short span of time, so that every pilgrimage will register, so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything. जी मदत जाय ती आमी दिवपाक शकतले ताच्या खातीर तेय बी आमी ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता। नियोजन आणि मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता 45 डेज हो इव्हेंट चलतलो आणि महाविद्यालय संघाच्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP जाता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटीज दिवपाक जाय जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमच्या कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आणि त्या पद्दतीन ताका तितको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो आणि एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसिस झेवियर अगेन दिस इंटरनॅशनल इव्हेंट महाविद्यालय संघाच्या प्रमाणे कसलीच कमी उरची ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल आणि ना एकंदर फंक्शनाचो इव्हेंट त्या स्टँडर्डाचेर भरपा खातीर कारण इंटरनॅशनल गेस्ट ह्या फंक्शना खातीर येता खातीर ते 45 डेज सेफ्टी सेक्युरिटी अँड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द इव्हेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे पिलिग्रिमेज आमी म्हणटा की जे फिजिकली डिसेबल्ड आसतले सिनियर सिटीजन्स आसतले हांच्या खातीर सुद्दां वेगळो कॉरिडॉर दर्शक घेवपा खातीर थंयसर आसतलो त्या खातीर आनी वेगवेगळ्या पद्दती जाता ती मासीस थंयसर ती जाता तेन्नाय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचे फेसिलिटीज दिवपा खातीरय बी म्हणजे अलॉंग वीथ द ओल्ड गोवा चर्च फादर आनी तांच्या बरोबरीन कोऑर्डिनेशनान लोकांक सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर सरकार आपल्या परीन पुराय हे काम करतले। आत्ता जो एस्टिमेट करून जो हांव आतां जस्ट रिसेंटली पळयतालो तर आतांच इट हॅड गॉन मोर दॅन 200 crores एट प्रेजेंट एटलिस्ट इट वील गो जशें लागीं येता तसो आनीकूय बी आसतलो इट वील गो एप्रॉक्सिमेटली 300 to 400 crores ऑल्सो। उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबराक वेंचणूक जातली। ही वेंचणुकेक सकाळी 10 वरांचेर सुरवात जातली। 30 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांसावन पावणे 12 वरां मेरेन वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची वेळ आसा। कांय दिसां पयलीं उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षान राजिनामो दिल्लो ते उपरांत अध्यक्षाचें पद रिते आसा। उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबर
2024 ह्या दिसा वेंचणूक जावपाची आसा आनी हाचे अर्ज नॉमिनेशन पेपर सबमीट करपाची निमणी तारीख 30 ऑगस्ट 2024 आसा आनी वेळ जो आसा तो सकाळी 10 ते दनपारां 11:15च्या पयलीं हे नॉमिनेशन अर्ज सबमीट करपाचे आसा अशी म्हायती उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हांच्यांनी ह्या नोटिसेंत नमूद केल्लेले आसा. जर ह्या ठरावीक वेळे भितून तुमी जर अर्ज सबमीट करूंक ना जाल्यार तांची जे सबमीट केलेले अर्ज आसा ते रिजेक्ट करतले, ते रद्द करतले अशी म्हायती ह्या नोटिसेंत दिल्लेली आसा. तर 2 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदा खातीरची वेंचणूक जावपाची आसा. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर पणजेच्यान गौरीश परब आमोणकर. नोकरी दिवपाच्या हायस आणि हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल अजून पुलिसांक सापडूंक ना. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणा फाटल्यान तिका साथ दिवपी मास्टरमाइंड पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेन्सी हाका पुलिशेन अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात. नोकरी दिवपाच्या हायस आणि हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल पुलिसांक आजून सापडूंक ना. मजगती ह्या कारनाम्या फाटल्यान तिचो साथीदार मास्टर माइंड पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेन्सी हाका पुलिसांनी अटक केल्या. ह्या बायलेन फक्त नोकरीचे हावेस न्हय तर हेर काकुटीची कारणां सांगून लेगीत भोळ्या बाबड्या लोकांक लेगीत फटयल्ल्याचे मुखार आयला. दिवचलची कांय बायलां मेळून 20 परस चड लोक ह्या प्रिया नांवाच्या बायलेच्या हावेसाक बळी पडल्यात आनी तिच्या विरोधात तक्रार नोंदवपाक भायर सरल्यात. लागले आपण एका आपल्या पयशे मेळपाचे हांव आपण कोल्हापुरा आनी तुका पयशे दिता म्हणलेलो वचपाचें येयलें 8 दिसांनी म्हणलें आपल्या आवयचें ऑपरेशन हा आपल्याक वचपाक मेळना म्हाका कशें तरी करून म्हणलें आपल्याक पयशे दी आनी म्हटलें आतां वचपाक खंयचे पयशे एक पयशे हांवें तें घर सारकें करता आमचें तेन्ना घराक म्हटलें आमकां पयशे जायना आपूण म्हणून मागीर कशें आपूण तेज्या डबल पयशे दिता म्हणलें आपल्याक दी कशें करून दी म्हणून आनी ती एक व्यक्ती आशिल्ली ती हांवें व्हरोन मागीर तेजी काकुचेक लागून त्या भुरग्यां आमगेर आहा न्ही म्हणून हांवें ती व्हरोन ताका हाडलें आनी मागीर पयशे हाडून दिले. साधारण तुझ्या कडल्यान कितले घेतले? 2 लाखाच्या वयर आसतली आतां पळोवंक सुद्दां ना. एफटीचेर आहा पोलीस कंप्लेंट केल्या 80,000 पयलीं ताका चेडवाचें ऑपरेशन आहा म्हणून दिल्ली हाडून. तुवें अजून पोलीस कंप्लेंट करूंक ना ना म्हाका कांय खबरूच ना. पण हांव घरांतल्यान न्हू आतां येयलो खंय बाजारान येयलो हांव येयच ना बाजाराक 2 म्हयन्यांनी आतां बाजाराक येयलें हांव पळय. आतां तूं पोलीस कंप्लेंट करतले करचीच पडली न्हू. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे महानगरपालिकेन शुक्रारा सावन पणजेच्या अष्टमी फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या. अर्ज भरपा खातीर 1 दिसाची मुजत दिल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिके मुखार गर्दी केल्ली. ही फेरी 26 ऑगस्टा सावन सुरू जावन 12 दीस चलतली. वर्ष पद्धतीप्रमाण पणजे महानगरपालिका क्षेत्रात पारंपरिक अष्टमीची आणि चवथीची फेरी भरता. अंदू ही फेरी 26 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर मेरेन चलतली. हे फेरयेंतल्या स्टॉलां खातीर अर्ज भरपाक आयज सावन सुरवात जाल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिके मुखार गर्दी केल्या. फेरयेंत स्टॉल घालपा खातीर 2 मीटर जाग्याचे 26,400 रुपया आणि अर्जाचे 500 रुपया मेळून वट्ट 26,900 रुपया कॅश भरचे पडटा अशें अर्ज भरपाक आयिल्ल्या लोकांनी सांगले. तुम्ही हांगासर फॉर्म भरपाक गेले फेरी अष्टमीची कितें सांगला म्हणजे कितले पयशे कितले मीटर? 2 मीटर दिता हांगा 26,400 फॉर्मा जाग्याचे 500 रुपया फॉर्माचे आणि जो मेरेन पयशे भितर घेवन येना तो मेरेन फॉर्म दिना. म्हणजे कॅश 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 सगळे कॅश घेवपाचे आनी फॉर्म घेवपाचे आनी जाग्यार बसपाचे. गुगल पे ना काय ना. आनी पयलीं मेन आमी लायनीक आतां धांक सुमार रावले. धांक सुमार येयल्या. आतां दुसरें म्हणल्यार पळय ते सांगता कितें पयशे घेतल्या भितर वचों नाका. तुमचे कडेन समजा 24,000 कॅश आसा जाल्यार वचपाचें भितर नाल्यार वचपाचें ना. कॅश आसा. आतां तुमी हांगा अष्टमीचे फेरीचे फॉर्म घेवपाक हय कितले पयशे सांगला मागीर केन्नाच्यान स्टार्ट केला? तेणेन म्हाका 24,000 हेजे स्टॉलाचे प्लस ताका 500 म्हाका दिसता फॉर्माचे आनी कितें 400 तेणें सांगलें जालें एग्जॅक्ट कांय आयकूंक ना. हांव जालें 2 वर्सां जालीं म्हाका हांव करता. हांव मडगांव वचून येता बट बरी बेस्ट जाता सर फेरी. सो आय हॅव अ एक्सपिरियन्स.
सॉरी आयचो एकूच दीस आसा हे फॉर्म अजून काही खबर ना म्हाका, बट तेंच्यांनी लास्ट टायम 2 दीस घेतलेले, दिस टायम खबर ना म्हाका. अजून तुमकां सांगूंक ना. ना 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 ना. सो लास्ट टायम सेम थिंग, फर्स्ट डे आय कलेक्ट फॉर्म, पूण नेक्स्ट डे आमकां कळ्ळें की दुसरे दिसाय फॉर्म हे करता म्हणून. गूड एक्सपिरियन्स. कितली फॉर्मां आसा कितें खबर आसा? ना एक्झॅक्टली तें मात खबर ना म्हाका कितली फॉर्मां आसा आनी कितली ती, बट हांव आनी म्हाजी मिसीस आसता. तुमकां जे 24,000 सांगले ते कितले मिटरा खातीर? आय थिंक 2 मीटर. 2 मीटर 2 मीटर आनी मागीर ती हय 2 मिटराचे 24,000 ते. आनी फॉर्माचे 500 रुपया. 500 रुपया. आनी कितें तरी 400 ताणें सांगलें, कित्याक तें म्हज्या लक्षान ना, ते ताणें पयसून सांगलें हांवें सारकें आयकूंक ना तें. लास्ट इयर कितें कॅश काय अशें गुगल? कॅश गुगल ते हे करना, अलाउड करना ना. तेंच्यांनी आतांच मेन्शन केल्लें की वी आर नॉट एक्सेप्टिंग गुगल पे, सो वी वॉन्ट कॅश ओनली. दॅट्स इट. थँक्यू मॅम. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. कळंगूटच्या एका फ्लॅटात डायोडिता फर्नांडीस हे जाणटे बायलेची कूड सापडली. सद्याक ती बायल म्हापशा रावताली आनी कळंगूट आशिल्ल्या तिच्या फ्लॅटाचे नूतनीकरणाचें काम चालू आशिल्लें तें पळोवपाक गेल्ली. तेन्ना ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. तिका मारून तिचे कडेन आशिल्लें भांगर चोरयेक गेल्ल्याचें कळटा. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायला. उनके मुंह से खून निकला हुआ था, वो गिरी थी क्या था, तो देखा तो पूरा वो मरी पड़ी और उनका वो बता रहे थे कि वॉलेट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, और फिर जो पेंटर काम कर रहे थे वो बाहर से लॉक ला रहे थे. उनको जो उनके टेनेंट थे तो बाहर से कोई फ़ोन आया था कि उनको वहाँ जाके देखो, तो वो आए थे देखने के लिए. तो उन्होंने बाहर से लॉक ओपन किया, दूसरी चाबी थी, तो देखा तो वो अंदर. हाँ, वो वॉश सेल के लिए था, वाइट वॉशिंग का काम चल रहा. वो नहीं मालूम, रात को मैं शॉप से आया था, उन्हीं का था, ऑनर थी. नमस्कार, आमी आसा कलंगूट नायकावाडो हांगासर आनी काल नायकावाडो कलंगूट हांगासरल्या एका ओल्ड अपार्टमेंटान बेन्सन हांगासरल्या 3rd फ्लोराचेर एका 64 इयर्स ओल्ड लेडी जी डिओडिता फर्नांडीस रावपी म्हापसा हांगासरली, हिची खंय तरी लायव्ह कंडिशनान डेड बॉडी सापडलेली आसा. थळाव्या स्पॉटाचेर कलंगूटचे PSI परेश सिंगारी तशेंच पुलीस स्पॉट हांगासर पाविल्ले आसा. तेंच्यांनी रितसर पंचनामा केली तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की जी डिओडिता फर्नांडीस आसा रावपी म्हापसा हांगासरली, तिच्या नायकावाडो कलंगूट हांगासरल्या बेन्सन अपार्टमेंटाच्या 3rd फ्लोराचेर तिचो स्वताचो जो फ्लॅट आशिल्लो त्या फ्लॅटाचेर रेनोवेशनाचें काम चालू आशिल्लें आनी तें काम पळोवपा खातीर ती हांगासर आयिल्ली. जेन्ना ती म्हापसा तिचे जे फ्लॅट आशिल्ले थंयसरली तिची जी कॅरटेकर आशिल्ली आनी बरोच वेळ जालो, म्हणजे रात्रीचे 12 जावन गेली तरी ही घरा जेन्ना म्हापसा पावूंक ना, तिच्या कॅरटेकरान तिका बऱ्याच वेळा कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. जेन्ना तिचें कॉन्टॅक्ट जावंक ना तेन्ना तिच्या रिलेटिवाक तिणें कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलें की जी डिओडिता आसा ती आजुनूय म्हापसा आपल्या घरा पावूंक ना. जे रिलेटिव्स आशिल्ले हांगासरल्या अपार्टमेंटान पावली तिका पळोवपा खातीर तिचे नेबर्स जे आशिल्ले तिचे फ्लॅटांतले तांकां तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार पळयता जाल्यार ती दार जी आसा त्या फ्लॅटाचेर ते भायल्यान बंद आशिल्ले. रिलेटिवांनी त्या फ्लॅटाची स्पेर कीज मागयली आनी तें दार ओपन केलें तेन्ना जी डिओडिता फर्नांडीस आशिल्ले तिका जेन्ना भितर पयलें वचोन तेन्ना ती लायव्ह कंडिशनान आशिल्ली आनी मेन म्हटल्यार ती जेन्ना पडलेली सकयल तेन्ना तिच्या तोंडांतल्यान रगतय येतालें अशें कळोन येता. जेन्ना PSI आनी पुलीस स्पॉट हांगासर पावले तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन केलें आनी जी डेड बॉडी आसा ती खंय तरी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा. सद्या असो प्रश्न निर्माण जाता की ही डिओडिता फर्नांडीस आसा ती लायव्ह कंडिशनांतून पडलेली, तिचो जो एक नॅचरल डेथ आसा हो सस्पेक्टेड मर्डर जावन आसा. सद्या पोस्टमॉर्टम जो रिपोर्ट आसा तेजेरूच आमकां ह्या सगळ्याची खबर कळटली तेन्ना आमी पोस्टमॉर्टम मेरेन ह्या सगळ्याची वाट पळोवया आनी जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्ना आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ह्या केसी फाटल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोली. पांटेर जामवले 18 वर्साच्या मोहम्मद शबीर खान हाका कुशावती न्हंयत बुडून मरण आयलें. मेयिल्ले म्हायती प्रमाण तो उदकाचे जोती वांगडा व्हांवन गेल्लो. उपरांत थळाव्यांनी आनी कुडचडे उजो पालोवपी दळान कुडीचो सोद घेत कूड उदकांतल्यान भायर काडली आनी फामिलीच्या सुवादीन केली. काल जामवले हांगा कुशावती न्हंयचेर म्हणजे थंय देवापांडो म्हणून वळखतात थंय न्हांवपाक गेल्ले कडेन एक वास्कोचो 17 वर्सांचो शब्बीर अहमद ह्या भुरग्याक मरण आयलें.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे शब्बीर अहमद आनी ताची फॅमिली जांबावले पांट्यार न्हांवपाक आनी पिकनिकेक अशी गेल्लीं. तातूंतल्यान हाणें ही 2 सुमार हांगा पाविल्ल्यान शब्बीर अहमद जेन्ना उदकांत देंवलो त्या उदकाचेर फोर्सार ओडून गेलो आनी तो बुडलो थंय आनी ताका काडपाक कोण नाशिल्लो. ताचे नंतर पुलीस केपें पुलीस आनी अग्निशामक दल सावड्डे कुडचडे अग्निशामक दल हांकां पाचारण करपाक गेले आनी ताचे नंतर 5:30 सुमार हाजी बॉडी जी आसा ती वयर काडपाक अग्निशामक दलाक यश आयलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. जीएसटी शुल्क आणि येणावळीची माहिती राज्याकडल्यान घेतल्या उपरांतूच बांदकाम मळावयलो जीएसटी शुल्क आणि हेर समस्यांचेर निर्णय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. बांदकाम मळावयल्या जीएसटी प्रश्नाचेर स्थापन जाल्ले मंत्रीगटाची बसका दिल्लीत जाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला ही बसका जाली. बांदकाम मळाच्या प्रश्नाचेर जाल्ली बसका फलदायी थारली. उद्देगीक प्लॉट लिजार दिवपा खातीरचो जीएसटी उणो करपा विशीं चर्चा जाली. सामान्य मनशाक लाव जावपा खातीर घरनिर्माण संस्था खातीरचो जीएसटी उणो करपाचेर चर्चा जाली. बांदकाम मळाच्या मंत्री गटाची फुडली बसका गोंयांत जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें बसके उपरांत दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या पारंपारीक गणपती मुर्तीकारांक सरकारान एका गणेश मुर्ती फाटल्यान 200 रुपया अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतला. पर्यावरण पूरक चिकण मातयेची गणपतीची मुर्ती करपाची कला तिगून उरची हे हेतान सरकारान हो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. गोयच्या पारंपारीक गणेश मुर्तीकारांक गोंय सरकारान एका गणपती फाटल्यान 200 रुपयाचे अनुदान दिवपाचो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. पारंपारीक चिकट मातयेच्यो पर्यावरणपूरक गणेश मुर्तीकला तिगोवन उरची ह्या हेतान सरकारान 2008 गणपती मुर्तीकारांक अनुदान दिवपाक सुरवात केल्ली. पारंपारीक गणपती मुर्तीकारांक आधार दिवपाक एका गणेश मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया मेळटाले. म्हारगायेच्या ह्या काळात मुर्तीकारांक पारंपारीक मातयेच्या गणपतींचे मुर्तीकाम परवडचे ह्या हेतान मुर्तीकारांक अनुदानात 100 रुपयाची वाड करून 200 रुपया दितले अशी माहिती हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हाणें दिल्या. आणि ह्या वर्सा गोंय सरकारान 100 रुपया वयल्यान 200 रुपया केल्या. म्हणजे एक मुर्तीकार जर मॅक्सिमम 250 जर मुर्ती करूं शकता आणि म्हणजे मॅक्सिमम ताका 50,000चे आमचे कडल्यान इन्सेंटीव डिपार्टमेंटा कडल्यान हँडीक्राफ्ट्सा कडल्यान मेळटा. सो 100 रुपया वयल्यान 200 रुपया केल्लें आसा. सो इट इज गूड स्टेप टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू सपोर्ट दी लोकल आर्टिजन जे आमचे गोंयकार मातयेच्यो मुर्ती करतात. आनी तुमकां खबर आसतलें की प्लास्टर ऑफ पॅरीस बंदी आसा आनी ह्या आमच्या ट्रेडिशनाक अलायव दवरपाक आनी जे आमचे मुर्त्यो करपाच्यो ज्यो प्रथा आसा किंवा आमचे ट्रेडिशन आसा ह्या मुर्तीकारांक सहकार्य करपाचे सरकारचे हे एक प्रयत्न आशिल्लो आनी त्या 200 रुपया केल्ले आसा. गणपतीची मुर्ती तयार जातकीच मुर्तीकारांनी तयार केल्ल्यो मुर्त्यो विक्री करपाचो जागो लेगीत सरकारान उपलब्ध करून दिला आणि मूर्ती विक्री करपाची हमी लेगीत सरकार घेतलो अशें हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडेन सांगला. हँडीक्राफ्ट मार्फत आनी एक तांकां एक अशें एक आमी प्रोविजन करतात एवरी इयर की गोंयांतले खंयचेय मुर्तीकार जर आपले मुर्त्यो डिस्प्ले करूं सोदता फॉर सेल जाल्यार आमी आज ह्या वर्सा पर्यटन भवनान ग्रावंड फ्लोराचेर ती वेवस्था केल्ली आसा. तांकां सेल करचें पडना, तांकां स्पेसाची गरज पडना. स्पेस आमी दितात. आमचे स्टाफ थंय तांची मुर्ती आसा त्यांच्या प्रायसान ते लोकांक विकली वता. सो तांकां एक आनीक एक सवलत जाता की मुद्दाम जागोची गरज आसना किंवा थंय कोण विकपाक बसपाक दिसभर तांकां दवरपाची गरज आसना. सो मुद्दाम लोकांनी ह्यो मुर्त्यो ज्यो म्हणजे एक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता की मातयेच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो मुद्दाम जावन पर्यावरणाकूय बरें आनी जी आमी मातयेची मुर्ती जी आमी ट्रेडिशन आसा की गणेश पुजा आनी गणेशाची मुर्ती जी आमी करता ती मातयेची घेवची अशें आनी ह्या आमच्या लोकल आर्टिसना कडून घेवची अशें एक सगळ्यांक एक मागणी. गोयच्या मातयेंतली पारंपारीक कला तिगोवन गोयच्या गणेश मुर्तीकारांची उर्बा वाडोवया आणि पंचमहाभूतांपैकी मातये पासून तयार केल्ल्या गणपतीचे मूर्ती पूजन करून पर्यावरण पूरक चवथ साजरी करूयात. गणपती बाप्पा मोरया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांग्यार जर कितें अडचण आसत जाल्यार काणकोणा IITक येवपाक दिवपाक आमी तयार आसा म्हणून सभापती रमेश तवडकरांचे वक्तव्य. सांग्यावेलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोदून दिल्या आतां फुडलें काम सरकाराचें. पयली लोलया काणकोणा उपरांत 70 शेळ मेळावले ताचे मागीर सांग्यार अशी प्रस्तावित IIT प्रकल्पाची भोंवडी. आता परतून IIT काणकोणा येवकार दिवपाक आमी तयार आसात म्हणून सभापती रमेश तवडकराची भूमिका. तवडकराच्या भूमिकेचेर विचारल्यार सांग्यावेलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोदून दिवपाचें काम केलां. आतां IIT खंय व्हरपाची हो निर्णय सरकाराचो.
IIT गव्हर्मेंट इज इवॅल्युएटिंग. आमी रिवणा भागान भितर IITचो प्रोजेक्टा खातीर जमीन हें केल्ली आसा, प्रपोज केल्ले आसा. दे वील व्हेरीफाय दी डॉक्युमेंट्स अँड टायटल अँड ओनरशीप हें सगळें करून करतले. माय जॉब इज आयडेंटिफायींग अ लँड वीच इज मागीर ते लॉ डिपार्टमेंट किंवा बाकीच्यो ज्यो आसा ते सगळे क्लॅरिटी हाडटले. काणकोणा इन्स्पेक्शन जालां अशें आयकलां. म्हणजे IIT खंय वचपाचें कितें व्हरपाचें तें म्हजे कडेन ना. म्हजे मतदारसंघान जाय म्हणून हांवें केल्लें आसा. गोंयान IIT खंय जातली हो आजुनूय प्रश्नच आसा. आतां पयलीं ही IIT सगळ्यांक खबर आसा की पयलीं IIT ही वाळपय जावपय जातली, मागीर बोवाळ जालो, मागीर IIT थंयसून सावथ गोंयान येयली आनी सावथ गोंयान आतां ती सांग्या का काणकोण अशें ह्या दोनूय मतदारसंघां मदीं नासता. सकाळी रमेश तवडकर जे आसा सभापती त्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लें की जर सांग्यान कितें प्रॉब्लेम जाता IIT खातीर जमीन मेळना जावं आनी कितें अशें आसा जाल्यार काणकोणान जमीन दिवपाक आपूण तयार आसा आनी काणकोणाचे जे लोक आसा ते सदींच ह्या IIT खातीर आग्रही आसले आनी IIT काणकोणान जावची म्हूण आमी सदींच तेंको दिल्लो आसा अशें रमेश तवडकर हांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. तेचेर आतां सुभाष फळदेसाय जे सांग्याचे आमदार आसात तेंच्यांनी सांगलें की रिवण हांगासर त्यांनी एक जागा जी आसा ती सरकाराक दाखयलेली आसा. तेचेर आतां विचार विनिमय चालू आसा आनी त्या जाग्यार कदाचित IIT जावपाची शक्यता. जेन्ना ताका विचारलें गेलें की काणकोणानूय एक इन्स्पेक्शन जाल्लें मदीं आनी काणकोणानूय IIT जातली अशें जेन्ना कळोन येता की काणकोणान सुद्दां इन्स्पेक्शन जालां तेन्ना तेचेर सांगलें की आपलें काम जें आसा तें आमदार म्हणून जागा दाखोवपाचें आसलें. ज्या जाग्यार ज्या जाग्यार सरकाराक स्वस्त मेळटा जागा आनी IITच्या बांदपाक सोयीस्कर जागा आसा त्या जाग्यारूच IIT जातली अशें सांग्याच्या आमदारांनी सांगलां. तांणी अशें सांगलें की जर सांग्यान IIT जालें जाल्यार सांग्याचो उदरगत जातली, मतदारसंघाचो विकास जातलो. त्या खातीर हे सांगान IIT जावची म्हणून ते सुद्दां आग्रही आसा आनी रिवण हांगासर त्यांनी जागा दाखयल्या. जेन्ना काणकोणाचो विशय येयलो तेन्ना त्यांनी अशें एक स्टेटमेंट केलें की जर थंय स्वस्त जागा मेळटा जाल्यार सरकार थंय सुरू करूं शकता, पूण IIT खंय जातली हेचेर अजूनय प्रश्न आसा आनी सरकार खंय IIT करतले हाच्या कडेन सगळ्यांचो लक्ष लागून रावला. काणकोणाचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर हे आग्रही आसा हे दिसून येताच. त्याच प्रमाणे सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सुद्दां रिवण हांगासर जी जागा जी आसा जी प्रायवेट लँड आसा ती स्वस्त दरान सरकाराक उपलब्ध करून दितलो अशेंय सांगलेलें आसा. तर नक्की IIT खंय जातली हे पळोवपाक अजून थोडो कळाव आसा गोंयकारांक कळपाक की IIT खंय जातली. पूण अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान नवो वाद उप्रासला. तांच्या ह्या स्टेटमेंटाचो खर निशेध करीत काँग्रेसीन ताचेर फोग काडलो. पंडित नेहरू गोंय भारतांत विलीन करपाक नाका आशिल्लें अशें बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान म्हटिल्लें. राजेंद्र आर्लेकरान पंडित नेहरू आनी गोंया विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर खर तिडक उक्तायत शाखेत शिकून आयिल्ल्या मनशांक गोंयकारां मदीं फूट घालपा खेरीज आनी कितेंच दिसना अशें म्हणीत अमित पाटकार आनी युरी आलेमावान ताचेर फोग काडलो. First of all, the Honorable Governor is a governor and I believe he should remain neutral and should refrain from making statements. But I will tell you, Jenna opinion poll dilo. At that time, after opinion poll, during that time, the Congress party were instrumental. Dr. Jagsikir गेल्लो, आमचे पहिले मुख्यमंत्री जे जाल्ले तेही गेल्ले, भाऊसाहेब बांदोडकरही गेल्ले, to ask for Goa's separate identity. After that, only opinion poll that was given for Goa after the result, if you look at whatever the result is that because Goa was able to protect its identity, but the Congress was not in power and the people did not elect the people in power. So this was in context to that Pandit Nehruji has said that they are unique. The meaning is unique and we are unique. Are Ajib Murje kite, we are unique. And our unique identity itself was protected by Pandit Nehruji and the Congress party because the historic opinion poll was given by them. So hezo matlab ani hoy gelpa ganga maga dista एक सोय जाल्या हुयच्या अर्जोत एक कोणी अर्जोत दिसता कोणी आनी कांय सदां टायम एंड अगेन हांव सांगता की हे पळय शाखान पळय ट्रेनिंग घेवन येता न्ही तांची बुद्धी हे पळय अशी
हे शाखान शिकिल्ले लोकांक पयली ज्ञान ना की बाबा आमी ह्या देशान आसा, की आमी ह्या देशाचे नागरीक, आमी गोंयचे नागरीक, हे तांकां खबर ना. आणि असले लोक दुर्दैव आमचे की असले लोक वचून खंयच्या राज्याचे गव्हर्नर जातात. जेन्ना 1961 जेन्ना गोवा लिबरेट जालें तेन्ना गोंयची मागणी आशिल्ली की बाबा आमकां सेपरेट स्टेट दिवचो. थोडे लोक म्हणटाले ना आमकां मर्ज करचें. हांव तातूंत आनी वचना त्या पॉलिटिक्सान. सो तेन्ना नेरून कितें सांगलें की 10 वर्सां तुमी घेया आणि गोंयच्या जनतेक जे जाय सेपरेट राज्य जाय किंवा विलिनीकरण महाराष्ट्रान व्हरपा जाय हे गोंयच्या जनतेक थारावनी. ताज्या उपरांत जेन्ना इलेक्शन जालें, जेन्ना गोवा लिबरेट जालें पोर्तुगीजा कडल्यान आणि जेन्ना गोंयाक एक युनियन टेरिटरी केली ताज्या उपरांत इलेक्शन जालें आणि इलेक्शन जावन मेजॉरिटी MGPचे सरकार आयलें. काँग्रेसीचो एकूय हांगा उमेदवार जिखून आयलो ना. सो त्या कॉन्टेक्स्टान नेरून सांगलें की अजीब हे गोवा के लोक म्हणल्यार गोंयकारांक जे जाय आशिल्लें ते काँग्रेस पक्षान करून दिलें तरी तेणी मतां मारली ना. आणि हे शाखान शिकून आयिल्ले लोक हांकां पयलीं म्हणल्यार हिस्ट्री खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ते बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.